मगोप 17 वर्सां सत्तेत वांटेकार आसा पूण 3 मतदारसंघां वयर वचच ना। मगो पक्ष ढवळीकर भावांच्या लॉन्चिंग पॅड जावन रावला। आमकां लव मामलेदार जावपाचो ना, आमकां अभय प्रभू जावपाचो ना अशें म्हणत शेनवारा सांत आंद्रे मगोब गट समितीन राजिनामो दिल्ल्याचे अध्यक्ष जगदीश भोबेन जाहीर केले। जाल्यार तेवटेन अशे पक्षी आयले कितले आनी गेले कितले अशें मगोपाचो अध्यक्ष दीपकान म्हटलां। पळयात। अपमान करून पक्षांतल्यान धांवडावचे आदीं आमी मानान भायर सरतात अशें सांत आंद्रे मगोब गट समितीचो अध्यक्ष आनी फाटलीं 10 वर्सां सरपंच म्हणून वावर केल्ल्या जगदीश भोबेन सांगलें। आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो पक्षाचे परिस्थितीचेर उलयलो। मतदारसंघांतली बेकारी, पक्षाची निश्क्रियता, फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक फकत वापरून घेवप, निर्णय प्रक्रिये पासून पयस दवरप ह्या गजालींक बेजारून आमी पक्ष सोडटात अशें ताणें सांगलें। पळयात। ही पार्टी जी आसा ती फक्त प्रायवेट लिमिटेड पार्टी जाल्ली आसा आनी एक दोगूच जाण चलयता पार्टी। नाजाल्यार म्हाका सांगचें 2002तल्यान पार्टी सत्तेर आसा म्हणटा। 2002 ते 2019 17 वर्सां सत्तेर आसा आनी 3 मतदारसंघाच्या वयर किंवा 2 मतदारसंघाच्या वयर आमचे आमदार येना। बाबू आजगांवकर इज ऑन रिकॉर्ड। आज तो BJP MG सोडून BJPन डेप्युटी CM जाला। इज ऑन रिकॉर्ड की आमकां MLAंक कॉन्फिडन्सान घेना आसतना डिसिजनां चल्ल्या म्हणून। जे लिडर वयर सरूंक शकतात सोदतात पार्टेन रावन, तुमी बारीक पळयशात पार्टेन जे लिडर ही 2 वर्सांची तुमी घडणुको पळयत गेल्या जाल्यार जे लिडर मातसो मुवमेंट करतात ते लिडर कशे तरी निमित जावन भायर पडटात। आनी आमकां म्हाका किंवा म्हज्या ब्लॉक कमिटी मेंबरांक जी गत लो मामलेदाराची जाली बाबड्याक धांवडोन घालो गुंडागिरी करून तशी आमची जावची न्ही। ताचे पयलींच आमी आपणाचो रिस्पेक्ट सांगून भायर सरलेले बरें। अभय प्रभू वूड हॅव बीन द बेस्ट कॅन्डिडेट फॉर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो आर वी द लॉन्चिंग पॅड्स जे न्यू कॅन्डिडेट आसा जे बशिल्ले 25 जाण, आर वी द लॉन्चिंग पॅड्स फॉर ढवळीकर ब्रदर्स? आमकां अभय प्रभू जावपाचो ना, आमकां बाब लो मामलेदार जावपाचो ना, आमकां लोकांची कामां जाल्ली जाय, लोकां फाटल्यान बॅकअप दिवपाक जाय, जे जायना। आनी ही सगळीं कारणां एकत्रीत करून आमी ह्या पार्टींतल्यान काल फूल ब्लॉक कमिटी सांत आंद्रे ब्लॉक कमिटी एंड मी एज अ प्रेसिडेंट हॅव रिजायन। 30-40 आमदार गद्दार जावन गेल्ले मगो पक्षान पळयले। कितलेशाच विकते व्हेल्ले आनी विकते गेल्ल्या कार्यकर्त्यांकय पक्षान पळयले। पूण तो हे मातयेंत तिगून उरतलो। पक्ष समितीची ऑक्टोबरांत वेंचणूक जातली तेन्ना नव्या दमान पक्ष फुडें वतलो। जगदीश भोबे आनी ताच्या समितीच्या राजिनाम्याचेर दीपक ढवळीकरान ही प्रतिक्रिया उक्तायली। पळयात। 34 आमदारय गद्दार जावन गेल्ले मगो पक्षान पळयले, कितलेशे कार्यकर्ते विकत व्हेले आनी गेले मगो पक्षान पळयले। पूण मगो पक्ष हो बहुजन समाजान तयार केल्लो पक्ष आसा आनी तो बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावुरलेलो आसा आनी तो पक्ष ह्या मातीत उरतलो आनी फुडें वतलो। परत कमिटीचे ह्या निवडणूक जी आसा ती ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत जातली तेन्ना परत एकदां नवो दम नवे विचारात हो पक्ष फुडें वतलो। ह्या आयिल्ले झाडार बसपाक पक्षी ते पक्षी उडून गेल्या पूण झाड आनी मूळ हे पक्षाचे घडटा। अशे खुबशे 55 वर्सां आयले आनी गेले पूण मगो पक्षाक ताचो फरक पडूं ना। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आनी फोंड्याच्यान खबराकार कृष्णा नायक।